मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शिरसी गोपालकृष्ण देवालयांतू गोपालकृष्ण देवालय पुनः प्रतिष्ठा कार्यक्रमाक स्वामेल आगमन भटकळ गांवांतुलेना शिरसी गांवांक आज स्वामेल आगमन जाल्लें आसा। आताची अध्यक्षान वैकेची तांगेले हर्ष तांणी अभिव्यक्त केले। 1 वर्ष पयले आमी शिरसी महाविष्णू देवस्थानांतू वास्तव्याक आशिल्तना तांणी आमंत्रण दिलें तेन्ना आमी हांगा आयिल्ले। तेन्ना 2023 आशिल्लें। सो तेन्ना 2023 म्हळ्यार आमी ते संख्याहांतू हे करत आशिल्ले तेन्ना 7 नंबर येता आशिल्ले। 2023 केल्यार 7 संख्या येता आशिल्ले। आनी हांणी 2016 हांगेले कार्यारंभ चालू जाल्ले तेन्ना आमी सांगले 2024 कृष्णाल संख्या 8 नंबर येता तेन्नाची तुमगेले जात तुरताले त्यातकून इतले विलंब जावन 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 कृष्णान जन्म आयिल्ले अष्टमी दिवसाक त्यातकून आतां 2024 तुमी ॲड केले म्हळ्यार 8 नंबर येता। त्यातकून आमी तेन्ना तशी आलोचन करून 2024 जाता आशिल्लें म्हणून आमी तेन्ना एक आमगेले प्रवचनांत आमी सांगले गोपालकृष्ण देवान तशीची घडूसून घेतले। त्या न्हयशीची आमी जाव चुटू बऱ्याकची आमगेले 6 घंट्याक आमी येवन पावूंक आशिल्ले। आमी येवन पावले किंतु खंयची एक कारणा निमित्तान थोडे विलंब जाले। कडे 6:30 येवन घेवन पावले। कडे प्रोसेशन आरंभ जाले। वापस मारिकांबा देवस्थान वचून आयले। पळया कितलेक सुयोगू खंयचे संख्येक आमी फाट लागले त्याची संख्येक 8 घंट्याकच आमी भितर प्रवेश केले। सो देवाल मनान तेचे आशिल्लें आज आमकां 6 नाका, आज आमकां 7 नाका, आज मागेल नंबर 8 नंबराकच स्वामीन हांगा भितर प्रवेश करता। सो करेक्ट 8 घंट्याक आमगेले हांगा प्रवेश जाले। आमी लेखले म्हळ्यार 6 घंटे येवचे आशिल्ले कडे आनी कार्यक्रम आसा उद्घाटन जावका किंतु देव आपल्या कशी जावका तशी करूसून घेता म्हणून वापस गोपालकृष्णान दाखवून दिले। त्या न्हयशीची येताना आनीक बेगी येत आशिल्ले किंतु तुमी एक स्वाम्याक बस कसन एक टॅब्लो केले नाजाल्यार एक स्वागत तुमी एक भव्य शोभा यात्रा केले। ताजी हायट चड आशिल्ले निमित्तान मध्य मध्य लायट आनी आशिल्ले प्रति एकाक उबारून 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 येवका पळय। जर ते आनीक वयचे आसले आनीक बेगी येता आशिल्ले किंतु ते वैके देवान विलंब केले। स्पीड ब्रेकर घालून दिले। हगूर या नाकाची तुमी हगूर हगूर आयल्यार पुरो तातूंत थंय वैके एक स्पीड ब्रेकर घाले। किंतु आमी हरशीं येताना हे करता आशिल्ले कशी मारे हे प्रति एक उबारत आसाची बोड्ड घेताच उबारताची बोड्ड घेताच उबारता आसाची कडेर आमी हरशीं आलोचन केलें कसले कशी म्हणून कशी हांणी प्लॅनान चुकले कसन जालें प्लॅनान चुकिल्लें हें उठू देवान प्लॅन केलें। प्लॅन कसन की म्हळ्यार कृष्णाक सुलभ रितीर व्हरचेक जायना। केन्ना कृष्णाल जन्म जाले प्रथम पंता कारागृहांतुल्यान वसुदेवान व्हरका। वसुदेवान केन्ना ताका म्हळ्यार बापूस मथुरेंतुल्यान गोकुलाक व्हरका। आतां मथुरेंतुल्यान गोकुलाक वतना कारागृहांतुल्यान भायर येवका थंय तुल्यान भायर येवका जाल्यार मध्य कसन म्हळ्यार यमुना नदी मेळ्ळे।
यमुना नदी मिळवेक ना ते दांटून घेन वच का उरत दांटून घेन वच्चे एक प्रश्न झाले. एक साईड पाऊस वैके येता असा, एक साईड सान शिशु जावन घेनू गोपाल कृष्ण थंय आसा, बालकृष्ण थंय आसा. आता इतल्यानी उठू आशिल तना सुलभ रितीर जाल्वे जना मथुरेतुल्यान गोकुला वताना एक साईड पाऊस येता असा, एक साईड कंसाले लोक आनी आसाची, एक साईड यमुना नदी दांटून घेन वच का उठू आशिल असल्यार वैकेची इतले कष्ट असल्यार वैकेची एक बालकृष्ण जावन आशिल तसल देवाले अनुग्रहान वसुदेव ह्या उठूची दांटून गेलो. म्हणजे फर्स्ट टायम मथुरेतुल्यान गोकुला वताना देवाक असल उठूची व्हरताना यमुना नदी मध्ये आयले. तदनंतर पाऊस येवचे चाल जाले. तदनंतर मस्तीतले अडचण आयले. किंतु सर्व ही अडचण वसुदेवान त्या देवाल अनुग्रहान बरे रितीर पार करून गेलो. पाऊस येता आशिल्ले, शेषदेव आयलो, बालकृष्णाचारी पाऊस पडना अशी उरका म्हण कितें तरी. आता तुमगेल प्रोसेशन कसं आमी सांगता आशिल्ले की म्हळ्यार आमी वैक गोपाल कृष्ण देवाल सन्निधानाक येता आसाच. सो इतलो सुले बरी येवचे नाका, थोडे कठिनाय दाखयता आनी कठिनायतून कशी पार जावका ते वैके दाखयता म्हणून घेनू गोपाल कृष्णान पाऊस आयले, पाऊस वैके आयले. किंतु जनाल पाऊस आज चड आयले, बाकी खंयचे पाऊस आयल ना. थंय वैके पाऊस आयले, थंय वर्षाधारा आयले, किंतु हांगा जनाल पाऊस हांगा आयले. तदनंतर मस्तीतले आयले, स्वामेले उपस्थिती तशीची गोपाल कृष्ण देवाल अनुग्रहान कितलेही विडम जाल्यार वैकेची ताक जावका आशिल्ली तसले समयान तुची क्लप्त समयाक ताणें हाडूसून घेतले. त्या निमित्तान वापस देवाल बद्दल अशी रितीरी चिंतन करचेक एक देवान सौभाग्य दिले. वापस कृष्णाले एक केलो विशय उडगास करचेक म्हळ्यार आमी त्या प्रोसेशनार आसतना आमकां उडगास आयले. मथुरातुल्यान देव गोकुलाक वताना कशी एक कश्ट आयले तशीची आमी भटकलातुल्यान हांगा येताना वैकेची असल एक ह्या केल्यार वैकेची देवान पार करून घेवन दाखयल्या. खंयचे रितीर वैकेची अडचण अडचण हाडूसून अडचण पार करसून दोनीची देवान करूसून दिले. सो हे एक निमित्तान कृष्णाला एक उडगास करचेक एक अवकाश मेळ्ळे. तेन्हेशीची हांगा जीर्णोद्धार कार्य बहुनिरीक्षित बहुपरिश्रमान 8 वर्ष प्रतीक्षा जाल्या नंतर अंतिम जावन घेनू वापस गोपाल कृष्णाक भव्य मंदिरांतू हांगा विराजमान करचेक प्रतिष्ठापन करता आसले एक सौभाग्य सर्व शिर्शीचे गांवांक लाभ मेळिल्लो आसा. आनी आतांची अध्यक्षान वैके सर्व लोकांक आमंत्रण दिलें. आमी एकदम आश्चर्य जाले, इतले लोक एकदम कशी आयले म्हणून घेनू. आमगेले राम नाम जप जाताच की कसं नाही म्हणून घेन आमकां एकदा मोठे लोक हांगा आयले राम नाम जप कसं नाही म्हणून घेन येताना मस्त कडे राबले. आज खरें सांगता सची येताना वैकेची आमी उठू लॅक करून घेवन आयल्यार 8 स्टॉप जाले. मदे 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 इतले केन्ना जायनाशिल्ले. पयलीं आमी येता आशिल्ले भटकलांत एक स्टॉप जाले, तदनंतर होन्नावरांत एक स्टॉप जाले, थंय तुल्यान माविनगुंडी जाले, माविनगुंडी तुल्यान सिद्धापूर जाले, सिद्धापुरांत आनीक एकल्याल जाले, तदनंतर हांगा येता तागेले आनी कोणाल मनशां लास्ट 8th स्टॉपार हांगा येवन घेवन पावले. सो तेन्ना आमकां कळ्ळें गोपाल कृष्ण आपणाले चमत्कार चाल करता आसा, तागेले लिला कृष्ण लिला ताणें आरंभ केला म्हणून आमी येताना तेची डिस्कस करता आशिल्ले. आज कितले कडेन राबत आसाची हांगा जाल्या आनीक आयल्या, हांगा जाल्या आनीक जाल्या. 6 घंटे पावका, 6 घंटे येवन पावल्यार कडेर आनी हांगा जाल्या, कडेन पळयल्यार हांगा 8 घंट्याक येवन पावले. सो कशी कृष्ण लिला करता म्हळ्यार कितें तरी आमगेलो अनुभव तुमगेल्या दराक आमी सांगले. त्या न्हयशीची आज आमगेले प्रिय इंदिराकांत तीर्थ स्वामेले एक ना वारी हांगा सभा भवन की ना सभा मंटप आयच्या दिसाक स्वामेले उपस्थितींतू अनावरण केल्लो आसा. हे संदर्भारी आमी इंदिराकांत तीर्थ स्वामेल बद्दल केलो विशय सांगका. कित्याक म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वामीनची तेन्ना उट्टू लोकाल विरुद्ध वचून घेनू आमगेलोची हे समाजाचो हेची शिर्शी गांवाचो हेचीच आमगेले धाकप्पा कुटुंबाक संबंध पाविल्ले तसले पुंडलीक राव बहादूर हो एकलो बॅरिस्टर आशिल्लो. ताणें हांगा एडवोकेट शिकिल्ली, तो शिकिल्लो लंडनांत. इंग्लंडांत वचून ताणें बॅरिस्टर इन लॉ करून घेतले. जो व्यक्ती लंडना वचून घेवन एडवोकेट करून घेवन येता ताका बॅरिस्टर म्हणून घेवन सांगता. तातूंत मोहनदास आमगेले महात्मा गांधीक बॅरिस्टर इन लॉ म्हणटा आशिल्ले, कित्याक म्हळ्यार तो लंडना शिकून घेवन आयिल्लो.
तशीची पुंडलिकराव बहादूर 1905 तो तागेलें उठू शिक्षण जालें इंग्लंडान तो शिक्षण करून येता शिक्षण करून आयले नंतर आमगेल समाजांत एक कसन आशिल्लें की म्हळ्यार परदेश गमन विचार म्हणून एक आशिल्लें अर्थात समुद्र दांटून गेनू परदेशा गेले म्हळ्यार वापस तो गांवां आयले नंतर ताका समाजा भितर खंयचे हंतू ताका प्रवेश दिनाशिल्ले खंयचे रितीर वैकेची प्रवेश दिनाशिल्ले म्हळ्यार एक नमन बहिष्कार खंयचे रितीर ताका भितर घेनाशिल्ले हे आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक विशय पावून गेनू इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन तेन्ना 1905 इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन सांगले हक्का परदेश गमन करून आयिल्ल्या एक शुद्धी विचार आसा प्रायश्चित आसा प्रायश्चित केल्यार वापस समाजाक घेवचे जाता म्हणून गेनू स्वाम्याने एक संदर्भ त्या रितीर एक आरंभ केले स्वाम्यान फस्ट ते प्रायश्चित केल्ले कोण की म्हळ्यार शिरसीचो पुंडलिकराव बहादूर स्वाम्यान ताका मुद्र दिले ताका काशी वचून गेनू गंगा स्नान इत्यादी करून यो उठू सांगले मुद्रा धारण केले प्रायश्चित केले उठू करून गेनू स्वाम्यान कसन सांग की म्हळ्यार आमगेले कोण लोक आसाची तांगेले पंक्तीन जेवणा बस म्हणून सांगले तेन्ना तो ते पंक्ती भोजनांत गेलतना आशिल्लो उठुलो उठून गेले पुंडलिकराव बहादूर तो थंय बसला म्हळ कुडेन उठू लोक उठून गेले स्वाम्यान कडेन सांगले कांय चिंत करनाका आमगेले वैदिकाल पंक्ती भोजनांत तुका बसकार सुन आमी तुका मान दिताचे म्हणून सांगू न्हू इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान आमगेल मठ परिवारांत पंक्ती भोजनांत ताका बसकार सुन स्वाम्यान सिद्ध करून दाखयले की परदेश गमन विचाराक प्रायश्चित आसा म्हणून बट त्या संदर्भात एक स्टार्टिंग स्टेज आशिल्ले म्हळ्यार कोणेही ते स्विकारता नाशिल्ले ते एक हंत आशिल्ले कडेरी 1905 चालू जाल्ले तसले हे एक अभियान म्हळ्यार प्रायश्चित्ताचे एक विचार येद्र हाडिल नंतर लागीं लागीं 37 वर्ष गेले संपूर्ण समाजान हे विषय स्विकारचेक लागीं लागीं 37 इयर्स गेले आनी लास्ट आमगेल इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक 1941 तांकां अयोध्या चातुर्मास करता म्हणून तांणी संकल्प केले आमकां अयोध्या वचून आमगेलो मूल देव प्रभू रामचंद्र देव तागेलेची जन्मस्थान जावन आशिल्ले अयोध्या वचून गेनू चातुर्मास करता म्हणून गेनू तांगेले विचार आशिल्ले तेन्ना स्वाम्याक लागीं लागीं 70 इयर्स क्रॉस जाल्ले 70 वर्ष तांकां दांटवले एक सायड तांगेले शिश्यांक मना वता नाशिल्ले कसले मना वता नाशिल्ले की म्हळ्यार इंदिराकांत तीर्थ स्वामी आतां 70 वर्ष जाले आनी गुरु स्वामी अयोध्या वचून चातुर्मास करता म्हणून बसल्याची वाटेर वताना ना चातुर्मास करून येताना खंय तरी आरोग्यांत कमीपण येवन गेनू कसने तरी तांकां जाल्ले म्हळ्यार आमी कसन करचे फाल्यां कसने कितें म्हणली एक चिंता आमगेले तांगेले शिश्यांक जाता आशिल्ले त्यातून तांणी केन्ना रामदेवाला प्रार्थना करचे कशी तरी करून गेनू अयोध्या चातुर्मास 11 वर्ष हे गोवान तूं खंय तरी ना लागीं खंयचे तरी जागेन तूं स्वामीला चातुर्मास जावं तशी देवा अनुग्रह करी करी म्हणून न्हू शिष्य स्वामी प्रार्थना करचे किंतु तांगेल प्रार्थना देवान वैके मान्य करून न्हू अंतिम एक असल एक समाचार आयले की म्हळ्यार परदेश गमन विचारा कितें एक व्हड मिटींग आपेले वेलिंग देवस्थानांत तूं व्हड मिटींग आपेले आनी स्वाम्यान तेन्ना निर्धार केले की आतां एक योग्य काल आयिल्लो आसा स्वाम्यान अयोध्या चातुर्मास कॅन्सल करून न्हू स्वाम्यान गोवाचे वेलिंग देवस्थानांत चातुर्मास दवरून न्हू प्रायश्चित गमनाच कसन आसा परदेश गमनाच विचार आसा ते सर्व समाजान वप्पू काम म्हणून कितें त्या मिटींग घेवन सर्व समाजान तेन्ना 1941 तांणी ते समाजान स्विकारले 1942 आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी गत जाले अर्थात अयोध्या चातुर्मास जालना जाल्यार वैकेची समाजाक एक व्हड कार्य आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामीन करून गेल्ले एक आमकां एक अभिमान आसा
आणि त्या इंदिराकांत तीर्थ स्वामीला कसन एक विचार आशिल्लो चातुर्मास करका ते आमगेल गुरुस्वाम्यानं 2012 त्यांनी वचून घेवन त्यांनी थंय अयोध्या चातुर्मास केले आणि प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याल संकल्प आशिल्ले आमकेक थंय शाखा मठ जावका म्हणून घेनो देवाल अनुग्रहानं आमगेल कालांतू ह्याची जानेवारी 22 2024 देवाल थंय प्रतिश्ठ जाले ताचे 10 दिवस पयले जानेवारी 13 तारीखाक आमकां लेटर आयले की आमकां अयोध्यान तूं जाग मेळ्ळास म्हणून. सो एक स्वाम्याले इंदिराकांत तीर्थ स्वामील संकल्प आमगेल गुरुस्वाम्यान केले गुरुस्वामील संकल्प आमकां परिपूर्ण करता आसले सौभाग्य मेळ्ळें. सो अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वामील एक लिंक अशी आमकां प्रति एकाक तांणी मस्तपंत कश्टार आसतना इंदिराकांत तीर्थ स्वामीले एक उडगास केले री ना तांकां एक शिरा नैवेद्य अशें कसनय तरी एक सांगून घेतले री तांगेले सर्व ही अभिश्ट परिपूर्ण जाले आमकां मस्त कडेन पळोवचेक मेळटा. आतां पुंडलीकराव बहादुराल विशय कसन सांगता की म्हळ्यार आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी 18th पॉन्टिफ पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी तांणी कसन केलें की म्हळ्यार काशी रायू वाराणसीत आमगेले शाखा मठ आशिल्ले थंय प्रतिनित्य ब्राह्मणांक भोजन घालका आनी थंय सहस्र भोजन विधी जावका म्हणून घेनू आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान संकल्प केले सहस्र ब्राह्मण भोजन ताजे कितें ते चल काम म्हळ्यार कितें स्वाम्यान कसन केलें की म्हळ्यार ते काशी रायाक तेन्ना 6,000 रुपये दिले. 18th century काशी रायाक 6,000 रुपीज तेन्ना काशी रायाक दवरले आनी काशी रायाक पत्र बरयलें की आमगेल हे शाखा मठान तूं प्रतिनित्य अन्नछत्र कडेन हांगा सहस्र ब्राह्मण भोजन चल का म्हणून घेनू हे पयशे दवरिल्ले आसा हाजेन कसन वाड येता ताजेन हे चल का प्रतिनित्य शाश्वत जावन अशी म्हणून सांगलें. काशी रायान 2 वर्ष चलयले कडेरी ते स्थगीत जाले मुखार शिरना. 18th पॉन्टिफ आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 19th पॉन्टिफ आमगेले 19वें स्वामी पद्मनाभ तीर्थ स्वामी तदनंतर आयिल्ले आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी. इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान कडेन कसन केलें की म्हळ्यार ते चलता आशिल्ले नाशिल्ले काशी रायाकच पयशे दिले आतां रायालेक आमी कशी उलोवचे आमकां उलोवचेक जायना देखून स्वाम्यान कसन केलें की म्हळ्यार हो लॉयर जावन घेवन आशिल्लो इंग्लंडा वचून घेवन शिकून आयलो स्वाम्यान कसन केलें की म्हळ्यार हाका शुद्धी केलें आनी ताका सांगलें आमगेले काशी रायाक आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान 6,000 रुपये दिले आनी थंय सहस्र ब्राह्मण भोजन कसनय चलतना तुवें आतां ते पयशे हाडूसून दिवं का म्हणून घेवन स्वाम्यान ताका हे असायनमेंट दिलें. तेन्ना इंदिराकांत तीर्थ स्वामील उतराक मान दिवन घेवन राव बहादूर पुंडलिकान ते काशी रायालेक वचून घेवन तेन्ना कसन एक केस आशिल्ली की ते हे उठूची सांगू न्हू अशी जाल्ले म्हणून उठून सांगूसून 6,000 रुपये इंदिराकांत तीर्थ स्वामीक हाडूसून दिले. सो अशी स्वाम्यान एक उतराक अशी इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याक आनी पुंडलीक राव बहादुराक इतले घनिश्ठ संबंध आशिल्ले आज वैकेची पत्र व्यवहार बरयल्ले आज वैके मठा दफ्तरांत आसा आनी आमगेल परमगुरू आमगेल प्रिय गुरू वैकेची हाजे बद्दल पदे पदे आमकां हे सांगत आशिल्ले म्हळ्यार कितले कश्ट जाल्ले तो म्हळ्यार मस्त ज्ञानी शिक्षण हे ताणें बरें आशिल्लें ते 6,000 रुपये ताणें पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीले म्हळ्यार मठा पयशे एक सहस्र ब्राह्मण भोजन जाताना एक दिकान पयशे वयका वापस मेळना कित्याक की म्हळ्यार तेन्ना मस्त पयशे अडचण आशिल्ले आनी स्वाम्यान ते कडेन 6,000 बाकी शाखा मठां अमृतपडी नंदातीप चलो का म्हळ्यार कितें तरी स्वाम्यान मस्तितले प्रयत्न केले. तेन्ना आमकां सहकार दिल्ले व्यक्ती म्हळ्यार पुंडलीक राव बहादूर नाजाल्यार आमकां कोणें नाशिल्लें. तो बॅरिस्टर शिकून घेवन आयिल्ले निमित्तान आमकां रायाल विरुद्ध केस जिंकचेक मेळ्ळें. अर्थात तुमकां जर आशीर्वाद केल्यार वैकेची तुमी कोणालेय वचून वैकेची लढाई कोण गेली जाल्यार वैकेची स्वामेल कार्य करता म्हणून घेवन तेन्ना दाखोवन दिलें आतां न्ही तेन्नाची दाखोवन दिलें. सो तेची तांणी धाकप्पा कुटुंबाक संबंदीत आसाची हे आमकां कळून घेवन आसा.
आणि तो आयच्या दिवसाक हृतपूर्वक जावन घेऊन विजृंभणेनं स्वाम्याक आयच्या दिवसाक स्वागत केले बद्दल आम्ही हे सभेन तू संतोष अभिव्यक्त करताची. मुकाविले 6-7 दिवसांत तू हांगा अनेक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम इत्यादी हांगा गांतून घेतिल्लो आसा. प्रत्येक कार्यक्रमांत तू आमगेले समाज बांधवांना तू सहभाग जावचे. तशी रामदेव वीर विठ्ठलाल सेव करता असेल अवकाश तुमकां मेळ्ळो आसा. तंतुवैक्याची तुम्ही सहभाग जावका म्हणून हे संदर्भार आम्ही एक सूचना व्यक्त करताची. परतून तुम्ही सर्व लोकांना स्वागत केले बद्दल पुनः संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरं घडवो. तुमगेले घरांत तू तुम्ही करता असले उद्योग व्यवसायांत तू, गोपालकृष्ण देवालय प्राकारांत तू, तशीची शिर्शी पेंटेन तू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.